हांगा की ताका परत विचारतले म्हणून हाजेर कितें तरी केला अभ्यास केल्लो आसा किंवा कमिटी फॉर्म केल्ली टू आन्सर दीस आवर एम आनी हें कितें आसा की टार्गेट आसा की ह्या समाजाक परत एक फावटी एसटीक घालून घेवपा खातीर. हांवें सांगला पळय की तांचो रिपोर्ट जो आयला तो 8 नोव्हेंबर 2011 आयल्लो आणि ताजे उपरांत इलेक्शन लागली. हे सगळे सभागृहाक खबर आसा आणि म्हणून आता परत आमी हे विशयाचेर बसया, ताजे हे 5 पॉयंट जे आसा ताचो रिप्लाय करया आणि गरज पडल्यार आमी ऑल पार्टी डेलिगेशन दिल्लीक या. स्पीकर सर एकच तुवें प्रश्न विचारलो आनी ताणें सांगला तुमच अनुशंगान सांगता. स्पीकर सर टायप जावचे म्हणून गेल्या खेपा आमी भरपूर प्रयत्न केल्ले आनी तातूंतल्यान भितर 3 ट्रायबांक केंद्र सरकारान वाजपेयीच्या सरकारान त्या वेळार मान्यताय दिली. गवळी उरपाचें कारण जें आशिल्लें पळय ताचें कारण अशें आसा की महाराष्ट्र कर्नाटकान धनगर त्या वेळार धनगर शब्द वापरलेलो. धनगर ही कम्युनिटी ओबीसी आहा आणि वॉट दे आर ट्रायंग टू ऑल द टायम पॉयंट आउट ते तुमचे तांच्या बरोबर संबंध आसा. म्हणजे तुमी इंटर स्टेट मॅरेज करता, देव धर्माचे देवाण घेवाण आसा, म्हणजे यू आर पार्ट अँड पार्सल ऑफ द सेम ओबीसी कम्युनिटी असो तांचो त्या जी पळय ही आसा संस्था आसा केंद्र सरकाराची तांचो हे आसा. हो मुद्दो खोडून काडूंक जाय आसलो. हो मुद्दो खोडूनच काडूंक ना 5 वर्सांत. 5 वर्सां जाली आमी तेन्ना हो पॉयंट मांडलेलो. होच मुद्दो खोडून काडचो पडटलो की लग्न जावप सुद्दां फाल्यां ट्रायबल आसा, ट्रायबल कम्युनिटी पैकी कोण दुसरे कडेन लग्न जाल्यार हाजो अर्थ ट्रायब वेगळी जायना. कळ्ळें तुका? दॅट इज मिक्सिंग ऑफ द हे पॉप्युलेशन. ते मिक्सिंग जावंक शकता हातून. हो मुद्दो जो तांच्यांनी परत स्ट्रेस केला. वी वील हॅव टू व्हेरी क्लियरली पॉयंट आउट. फॉर दॅट आमचें डेलिगेशन वचून कांय फरक पडचो ना. हांव स्पश्ट सांगता. काही गजाली आमकां सरळ मानच्यो पडटल्यो. हाका एक्सपर्ट बसोवचे पडटले जे पळय समाजातले जैवीक शास्त्रांतले एक्सपर्ट आहात. म्हणजे ट्रायबल कम्युनिटीचे सेपरेशन कशें आसा हें आयडेंटिफाय करणारे एक्सपर्ट जे आसा पळय तांकां हाडचे पडटले आनी तांच्यांनी बसून तांकां आमी म्हायती दिवची पडटली. थंय वचपाचें शो जालो तो शो करपाचो जाल्यार करुया. थंय मातशें सिरियस काम करपाचें जाल्यार इट वील हॅव टू बी गिवन टू एक्सपर्ट. हांव ह्या बाबतींत क्लियर आसा. स्पीकर सर हांव सकाळीच एक रिपोर्ट वाचतालो. एक कम्युनिटी आसा मॅक्सिकोन. इट इज कॉल्ड एज कम्युनिटी ऑन रन. ते धांवतात म्हणजे तांच्या कम्युनिटीन 50 मैल धांवप म्हणजे कांयच नाही. ताचो रेकॉर्ड 459 मैल्स आहा आनी 100 मैलाचे मॅरेथॉन सहजपणे जिखलेले. म्हणजे कम्युनिटीन भितरूच स्ट्रेंथ आहा धांवपाचो. तांकां नॅचरल येता तें. हांव एक कित्याक सांगता आमकां तशें ताजे स्पेसिफीक पॉयंट आयडेंटिफाय करचे पडटले. लेट अस बी व्हेरी क्लियर. तुका जर तूं सिरियसनेस आसा भितर जाल्यार ताका योग्य एक्सपर्टा कडेन केस घेवया. दिल्लीक वचून मिनिस्टरांक ऑल पार्टी डेलिगेशन वचून कांय एक जावचें ना. समाधान जातलें तुजें म्हजें विजयाचें आनी म्हादेवाचें आनी समाजाचें समाधान जातलें. काम जावचें ना. हांव व्हेरी क्लियरली हांव एकूच एड करता की न्ही आतां जो लेटस्ट रिपोर्ट जो केल्लो तातूंत महाराष्ट्राचे धनगर आणि गोवाचे धनगर यांचा संबंध ना अशें म्हणून बऱ्यापैकी त्या रिपोर्टाचे आसा. म्हणजे ते खोडून काडले आसा. जे तेमी पयलीं हे कोण करतलो. एक मिनिट. हे करणारे मनीस हांकां बसून जिनेरिकली गोंयचो गवळी हो वेगळो कम्युनिटी आहा, वेगळी आयडेंटिटी आसा हें दाखोवणारो मनीस जाय पडटलो. ताका मनोहर पर्रीकार चलना, बाबू कवळेकारूय चलना, ताका म्हादेव नायकूय चलना. ताका ह्या शास्त्रान ज्या मनशान अभ्यास केल्या अशा लोकांक ताजेर बसोवचे पडटले. ते आमी हाडुया. तुका जर तूं ऑल पार्टी डेलिगेशन करूंक जाय इट इज अ फोटो ऑपॉर्च्युनिटी फॉर द प्रेस. तुजें कन्सर्न कळ्ळें न्हय. आय थिंक सगळ्यांनी पळयलें कन्सर्न. आतां दिल्ली वचून कन्सर्न कित्याक एक्सप्रेस करूंक जाय. लेट अस गो आफ्टर इट अँड ट्राय अवर बेस्ट. वॉट हॅपन. स्पीकर सर एकच हाजेर आमकां टील देन टायम आमकां ताका एसटी स्टेटस मेळटा तो पर्यंत ह्या समाजाक माननीय मुख्यमंत्र्यांनी सवलती दिवपाच्यो केल्ल्यो आसात ज्यो वॉट एवर दे एन्जॉय एसटी. पण एकच हें आसा की तांकां स्पेशल जर स्टेटस दिवन एज्युकेशनाक रिजर्वेशन किंवा नोकऱ्या भितर एज्युकेशन रिजर्वेशन ह्यो गोश्टी आज पर्यंत तांकां तातूंतल्यान मेळपाक शकना. वेदर वी कॅन प्रपोज एनी सच म्हणजे स्पेशल ट्रायबल कम्युनिटी म्हणून कितें जर तो पर्यंत तांकां करपाचें आसा जर जाय जाल्यार हे समाजाक एक थोडो न्याय मेळटलो तो पर्यंत. मोस्ट बॅकवर्ड पयर सांगलें न्ही सगळें
तांकां कितें मेळटलें पळय न्ही तें सगळें सांगलें आसा आनी काही तेंपान हे सगळे जे येवजणी तांकां मेळटले पळय न्ही ताका ते हेचे कडेन ते लिंक जावपाचे आसात. एज्युकेशन आनी जॉब, श्री किरण कांदोळकर. एज्युकेशन आनी ते हें मेळना. सभापती महोदय, म्हाका एकूच मुद्दो मांडपाचो आसा वेगळो मातसो. हातून घेवूं मेळना. फक्त जेनेरीक तांचे आयडेंटिफिकेशन हो एकूच क्रायटेरिया नासता. ट्रायब्साचे खूब क्रायटेरिया आसा आनी हातूंतलो एक क्रायटेरिया आसा तांची देव दैवतां आनी कुळां. तुमी हे दृश्टीन अभ्यास करा. धनगर समाज ही एकूच जमात अशी आसा की जांचे देव हे तांचे स्वताचे आसात, इतर खंयच्याच जमातीचे देव दैवत ना. एसटी म्हणून आमचे बाकीचे सुद्दां भावांक मेळना. समजा गावडा कुणबी वेळी हांचे सुद्दां जे कुळदेव आसात हे नागेश मल्लिकार्जुन जावं हे अशे आसात जे बाकीचे हिंदूचे. पण जे धनगरांचे आसात ते तुम्ही पळयात, जे धनगरांचे कुळदेव आसात हे कुळदेव बहुजन समाजातल्या बाकीच्या खंयच्याच देवाचे ना. तांचे टिपिकल अशी आपली एक लिनिएज आहा. आनी म्हणून कर्नाटकान आणि महाराष्ट्रान जरी असलें त्यांचे हे जरी वेगळे असलें तरी आमच्यांनी स्टेट लेवलचेर निर्णय घेवं येता. आमी सेंटराक कित्याक रावपा जाय, स्टेटीक आमी रावं जाय. दूधसागर हो जो देव आसा ते बांदतात किंवा बाकीच्यो तांच्यो हे आसा बिरोबा आनी कोण जे आसा हे तांचे देव आसा, हे दुसऱ्या कोणा देव ना. म्हणजे हे अशें खूब आसात जे आमी आयडेंटिफाय करपा जाय. आनी जर हांवच सहमत आसा, जर सभागृह सहमत आसा धनगर समाजाक दिवपाक जाल्यार म्हाका आमी दिवपाक आमी निदान स्टेट लिस्टान तरी तांकां इन्क्लूड करचें. सेंट्रलाक कित्याक रावचें. आमचे माननीय मुख्यमंत्र्यान जे सांगलां ते प्रमाणे आमी सगळ्यांनी काम करया आनी धनगर समाजाक म्हणजे जितलें कितें दिवंक मेळटा तें दिवया. फुडलो प्रश्न श्री विश्वजीत राणे. Sir, I may be permitted to ask question 6A. विचारात. 6A. All 6A. I would like to ask question 6A. Answer as per circular. Because I would like to draw the attention of Honorable Minister for Art and Culture that साखळी आम्ही रवींद्र भवन जो बांधलेलो साखळीच्या लोकांचे एक हे असले की एक रवींद्र भवन ह्या तरेचो जावचो की इंडियन स्कूल ऑफ म्युझिक अँड वेस्टर्न स्कूल ऑफ म्युझिक जे आमचे त्या स्थानिक बिचोली तालुका असू सत्तरी असू साखळी असू या परिसरात फक्त हांगा उत्तर दिल्या प्रमाणे म्युझिक टीचर बी प्रोविजन केल्लो आसा फुडाऱ्याक. पूण एक वेगळ्या तरेचे त्या लोकांक आमचे साखळीच्या लोकांक आनी बिचोलीच्या लोकांक एक संदी गावची आनी ल्हान भुरग्यांक इंडियन स्कूल ऑफ म्युझिक सारखे त्याच तरेचे फेसिलिटी आसची. आनी तेन्ना आमी शब्द दिल्लो की आमी एक्सप्लोर करतले पॉसिबिलिटी की रवींद्र भवन जो साखळी आसा इंडियन स्कूल ऑफ म्युझिक आनी वेस्टर्न स्कूल ऑफ म्युझिक काय इवन एटलीस्ट सुरवातीक इंडियन स्कूल ऑफ म्युझिकाचे वेरियस ब्रांचीस आनी हांगा त्या तरेन डिझायन केल्लो आसा रवींद्र भवन. लोकांचो डिमांड आसलो की ते भुरग्यांक शिकपाक संदी गावची आनी कला अकॅडमी कडेन एक असोसिएशन आसले काय आमी जेन्ना आशिल्ले तेन्ना आमी ठरयल्ले की कला अकॅडमीच्या अंडर तो घेवचो. पूण हांगा उत्तर दिलो ऑटोनॉमस बॉडी निश्चित ऑटोनॉमस बॉडी करता करात तुमी. पूण एकूच की कला अकॅडमीचो कितें रोल आसूं शकता काय टायअप आसूं शकता ह्या रवींद्र भवन कडेन की त्या तरेची फेसिलिटीज थंय साखळीच्या लोकांक आनी बिचोलीच्या लोकांक आनी इतर परिसराच्या लोकांक ताका फायदो जावचो त्या तरेन कितें करूं शकता. स्पीकर सर, कला अकादमी तो टायप हे करपाची गरज ना. पूर्ण आर्ट अँड कल्चर डिपार्टमेंटूच तो रवींद्र भवनाच्या फाटल्यान आसतले. आर्ट अँड कल्चर डिपार्टमेंटाच्यो जितक्यो सुविधा आहा ह्यो सगळ्यो सुविधा त्या साखळे रवींद्र भवन आहा हेका मेळटल्यो. सुरवातीच्या काळात आम्ही एक प्रायमरी 2 टिचरीची नेमणूक केल्या कारण रवींद्र भवन आम्ही सांगला की एंड ऑफ 2012 म्हणजे 1 डिसेंबर पर्यंत आम्ही ते पूर्ण करतले. पहिले आमचे हा की ते पूर्ण करप आणि ज्या पद्धतीन ज्यो सुविधा वेगवेगळ्यो इंडियन क्लासिकल म्युझिक आसात किंवा अन्य ज्यो सुविधा आहा ह्यो जितक्यो सुविधा आम्ही त्या हेतून भवनान दिवंक शकता तितके आम्ही दितले. काय स्पीकर सर, म्हाका मान्य मंत्री कडेन एकूच सांगूंक जाय की बाकी कडेन रवींद्र भवन पळयल्यार त्या दर्जेची सोयी सुविधा गावना. त्या दर्जेचे टीचर जे कला अकॅडमी ज्या तरेन इंडियन स्कूल ऑफ म्युझिक म्हाका दिसता मिस्टर विष्णू वाघाक सांगल्यार तेंचे कडल्यान एक सजेशन म्हाका तेणी दिवचे की ज्या तरेन जी स्टँडर्ड थंय आसता आतां जाय तसो मिडल क्लास लोक थंय तयार जाल्लो आसा. येवन आमचे श्री प्रमोद सावंत आयज साखळी रावतात. आमच्या प्रत्येकाक दिसता की आमचो भुरगो थंयसरलो भुरगो वचून त्या दर्जेची फेसिलिटी ताका गावची. ऑटोनॉमस केल्यार कांय हरकत ना आर्ट अँड कल्चरच्या माध्यमांतल्यान. पूण ते तरेचे आयज आमी टीव्ही पळयल्यार स्पीकर सर जाय तशी भुरगीं बऱ्यापैकी परफॉर्मन्स दिता इतर काही गोष्टी दिता. प्रत्येकाक दिसता की आपलो भुरगो वचून ते त्या तरेची फेसिलिटी ताका थंय गावची. पूण जर कला अकॅडमीच्या लेवलाचे
त्या तरेचे एक इंडियन स्कूल ऑफ म्युझिकाचे लेवलाचेर जे तुम्ही चलयता कला अकॅडमीन त्या तरेची फेसिलिटी थंय उपलब्ध जावची. म्हाका एकूच तुमकां विनंती करूंक सुद्दां जातले डिसेंबरान डिले जाल्लो आसा प्रोजेक्ट, गेल्या 5 वर्सां आमी बांदता तो प्रोजेक्ट, पूण तो प्रोजेक्ट जाल्या उपरांत त्याच तरेची फेसिलिटीज जे आनी त्या तरेचे प्रोविजन केला ह्या रवींद्र भवनात आणि त्या तरेची फेसिलिटी थंय तुम्ही उपलब्ध करून दिवंक शकता काय सद्याक तरी सुरवातीक, कित्याक तो पयलो असो रवींद्र भवनात जे टोटल बिचोली, सत्री आनी आमच्या साखळीच्या परिसरांत तो उबो जातलो, पूण ते तरेचे फेसिलिटीज नाल्यार सुरवातीक तरी अंडर गायडन्स ऑफ कला अकॅडमी तुम्ही चालू कुड यू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी एटलीस्ट इनिशियली टिल इट गोज ऑन ट्रॅक वेदर इट कुड बी अंडर द सुपरविजन ओनली दिस पार्ट आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑटोनॉमस इन्स्टिट्यूट बट दिस पर्टिक्युलर section could be under monitoring of Kala Academy. Speaker sir, गोयची आता सध्या आहा ती रवींद्र भवन आसा, मागीर रवींद्र भवन मडगांव आसात, फोंड्याचे उडयलां तेन्ना, पूण ज्या पद्दतीन कला अकादमीचे काम जे चलत येयलां, एक सुरवातीक पासून हे कला अकादमी आहा पळय न्हू, एक तेजे जे संयोजन आहा आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट एंड कला अकादमी, हांव नको ती कदाचित पणजे सिटीन आहा हेका लागून अशें न्हू, पूण ज्या पद्दतीन कला अकादमी चलता अशा पद्दतीन ही बाकीची रवींद्र भवनात चलोवंक जाय आसली, पूण स्पीकर सर तशें जावंक ना, म्हाका केन्नाच जावंक ना. कला अकादमीचे फंक्शनिंग हे जस्ट वेगळें आणि ही रवींद्र भवन आमची मडगावचे आसात किंवा फोंड्याचे आसात किंवा कुडचडेचे आसात, ही फक्त तियात्र आनी प्रोग्राम करपाचीच उरल्या मर्यादीत. हांगा सुद्दां कला अकादमी ज्या पद्दतीन कला अकादमी वेगवेगळे प्रोजेक्ट हातीन घेता, ह्यो सगळ्यो गोष्टी थंय जावपाची गरज आसली आणि थंय जर ह्यो सगळ्यो गोष्टी जाल्ल्यो जाल्यार आयज म्हाका दिसता स्पेसिफीक ना, आमचे कडेन कला अकादमीत आहा की सगळ्यो गोष्टी घेवन वयता, बाकीची भवनां आहा ही बेश्टी बांदल्या आनी ती कांय हें जायना. पण हांव स्पीकर सर साखळेचे जे रवींद्र भवन आहा हांवें अजूनय पळोवना, हांव वचून प्रत्यक्ष इन्स्पेक्शन करता तेचें आनी कितें वेवस्था भितर केल्ली आहा त्या प्रमाणे सगळे तेका जे लागणारे जे टिचर्स ज्या फिल्डान ह्या कला क्षेत्रान लागणाऱ्यो ज्यो सुविधा तांकां थंय आमी करूंक शकता, दिवंक शकता. आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंटा कडेन भरपूर सुविधा आहा, भरपूर लोक आहा, भरपूर आर्टिस्ट आहा, थंय नेमणूक करपाक कांय हरकत ना. स्पीकर सर, आताच माननीय मंत्रीन सांगला की बाकीकडे रवींद्र भवन सारखे चलना. म्हाका आता सांगलेले आसा की आमी प्रयत्न करतले की ह्या तरेची फेसिलिटी उपलब्ध जावची, पूण म्हाका एकूच तुमकां परत विनंती करूंक जाय की अंडर तुम्ही जाय ते करा, जाय ते प्रोविजन करा, पूण अंडर सुपरविजन ऑफ कला अकॅडमी ओनली द इंडियन स्कूल ऑफ म्युझिक कॅन यू कन्सिडर हेच अश्युरन्स म्हाका जाय, कित्याक सगळ्यांक आमी आश्वासनां दिल्ली की हो प्रोजेक्ट जेन्ना तयार जातलो ही फेसिलिटी अशी जातली, पूण सद्याक ते मार्गार येस्तोर बाकी रवींद्र भवन सगळें आमकां करपाचें ना, पूण ते तुमी मातशें हे घेतले काय म्हणटा हांव. बिकॉज सर कला अकादमी म्हणटा हांव सुपरविजन म्हणजे मेंबर सेक्रेटरी कला अकादमी कोणाक घेवन कला अकादमीचो खंयचो अध्यक्षाक घेता, मेंबर सेक्रेटरी कला अकादमी आहा तेका घेता, ह्या सगळ्या लोकांक घेवन म्हाका दिसता आमी जेन्ना थंय विजीट करतले पळयतले आनी ही टीम घेवन वचून आमी मेंबर सेक्रेटरी कला अकादमी प्रेसिडेंट आनी कोण तेंचे बरे टेक्निशियन आहा तेंकाय घेवन आमी ते विजीट करून कितें योग्य पद्दतीन करूंक शकता त्या पद्दतीन आमी ते करतले. प्रमोद सावंत.